प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो पयलो विस्वोर वोड 44 ते 56 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 46 to 56. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. म्हज्या देवा तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकोरणेचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. हय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका सुभागी म्हणटल्यो. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बळिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यान पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावड्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर धुतल्यान दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटिता. हीण ओलक्यांक उंच उबारता. मुखेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामाक आनी ताचे सोस्ती खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतरांचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेला आपल्या चाकराक शरणा घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगाता रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच आयकलां तातूंत आमी मारयेचें तूस गीत आयकता. आनी बाबणीनो आमी चोत्रायन मोरी कितें म्हणटा आनी देवाच्या उतरान कितें बरयलां तें आमी चोत्रायन आयकलां जाल्यार आमी आयकता ह्या 44 वडीन मोरी कितें म्हणटा. म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. बाबणीनो, आमी खूब पाटी देवाचें उतर नको म्हणून आमकां कितें चुकीन शिकयलां म्हणून वा आमकां ही उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून आमी खूब देवस्पण कोत्ता, खूब मागणें कोत्ता आनी आमी सजमना की देवान खरेपणी कितें केलां तें. आयकात म्हज्या भाव भयणीनो, जेन्ना मोरी आमकां मोरी म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या आदारान, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. म्हणचें भाव भयणीनो, देव तिजें तारण आसलें. तिजो पूत तिच्या तारोका साठी ह्या संवसारान येयलो. म्हणचे मोरयेन सरवंडराक, आख्या संवसाराच्या सरवंडराक तिणें जल्म दिलो आनी तिणें आपल्याच सरवंडराक जल्म दिलो. म्हणजे तिका सरवणीची गरज आसली. आमी खूब पाटी सजमता की मोरयेक सरवणीची गरज नासली, ती पातकां बिनी ती ह्या संवसारान येयली. पूण भाव भयणीनो, ही व्हडली चूक. फकत दादल्या वरवीं पातोक येता, बायले वरवीं येना. कित्याक आदोवान पातोक केलें. देवाचें उतर आमकां सांत पावलू रोमकारांक बरयता म्हणटा, ह्या संवसारांत पातोक फकत एका दादल्या वरवीं येयलें, बायले वरवीं येवंक ना, आदावा वरवीं येयलें. म्हणटच जेन्ना देवाक येवजण आसली आपल्या पुताक ह्या संवसारान हाडपाक, ताज्यान ह्या दादल्या आनी बायलेच्या संबंदा वरवीं एका भुरग्याक हाडूंक जायना जालें. कित्याक अशें जाल्लें जाल्यार जेजू पातकान ह्या संवसारान येतलो आसलो. म्हणटच पवित्र आत्मो येता मोरयेचेर. ती पवित्र आत्म्याची सावळी तिचेर देंवता आनी ती गोरबीत जाता आनी एका पुताक जल्म दिता. आनी तो पूत आतां मोरयेक तारण दिता, आख्या संवसाराक तारण दिता, जी ताजेर बावाट दवरतात ती. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना मोरयेन हें तूस गीत केलें आनी म्हणलें, म्हजो आत्मो सोरेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारोका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. कित्याक काय जीव मुरगोडटा? तिजें तारण जाल्लें जाल्यार तिका आनी गरज नासली आनी तिका तिचें जीव मुरगोडपाक. कित्याक ती खरेंचपणी देवाचे भितर आसतली आसली. पूण भाव भयणीनो, ती सगळ्या मनशा भाशेन पातकान जल्माक येयली आनी तिका आपल्या पुताचें तारण, आपल्या पुताचें रगत, तें खुर्सात जें जेजून वारयल्लें, त्या रोगताची वा त्या बलिदानाची गरज आसली. आयज भाव भयणीनो,
आमी देवाक आमच्या मोरये पासत आंकवार मोरये पासत आर्गां दिवया. मोरये पासत आंकवार दिया वय. जेन्ना ती जेजूक जल्म दिलो ती आंकवार आसली. तेजे उपरांत जुजेन आनी तिणें संबंद दवरलो जो काजाराच्या गोरकारा आनी बायलेचो संबंद आसता तो, आनी तिंकां भुरगीं आसलीं. पूण जी तिणें ह्या संवसारान जेजूक हाडलो वो जुजे बरोबर संबंद दवरिनासतना फकत पवित्र आत्म्या उदेशी. आनी आयज बाब म्हणून मोरयेन होय म्हणलें म्हणून जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी ताणें आमचें तारण केलें. ताणें मोरयेचें तारण केलें, सगळ्या मनशा कुडाचें तारण केलें. तर आयज बाब म्हणून जेन्ना आमी हें शुअर तोमान आयकता ताजेर आमी नियाळ कोत्ता. आमी जें आयकलां खूब पाटी आमच्या तकलेन आमकां खूब वस्तू आहात भितर आमी ज्यो आयकल्यात आनी आमी चुकीच्यो वस्तू आयकल्यात. देखून आमी ह्या वेळार देवाक आमी मान दिवंक जाय, मनशांक न्हय. आनी देखून देवाक जाय की आमी जेजू कडेन येवन आनी जेजूत वरवीं आमी सर्गीच्या बाबाक आमचें मागणी करूंक. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी मोरयेन आमी मोरये विशीं आयज देवाचें उतर आयकता, आयज आमी देवाक मोरये पासत आर्गां दिवया. कित्याक तिणें भावार्था वरवीं देवाचें उतर आयकलें, देवाक वय म्हणलो, ह्या सरोंडाराक ह्या संवसारान हाडलो. आमचें तारण जालें, तिचें तारण जालें, आख्या मनशा कुराचें तारण जालें. आनी भाव भयणीनो, आयज मोरयेन आनी जेजून येवन आमकां सर्गीची वाट नॉय केली, आमकां देवाची भुरगीं केली जेजून आपल्या रोगता वरवीं. तर आयज आमी जेन्ना ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता, आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमी हें जिवीत जियोया, देवाच्या उतरान रिगून रावया, देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवितान आमी पाळुया आनी खरेपणी आमी देवाक दाखोवया की खरेपणी आमी ताची भुरगीं म्हणून. ज्या भाशेन मोरयेन देवाचें उतर आयकलें, तें उतर पाळलें आनी जेजूक ह्या संवसारान हाडलो आनी ताचें तें उतर मास जालें, त्याच भाशेन आमी देवाचें उतर आयकून आमचे भितर तें मास जावन आमी खरेपणी देवाची येवजण आमच्या जिवितान हाडूंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.